सगळ्यात पयलीं हांव ITG आनी KTC ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. पयलें कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें तें कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटलें. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हाका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेवलप करता आसतना डेवलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयलीं 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आवट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आवट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आवट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हें कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळें आपलें आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपलें 50% आपलें वेगळें कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदां कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजें रजिस्टर्ड जातलें. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. 1000 रुपया भरल्या उपरांत 1000 रुपया भरून तो कंटिन्युअसली जो आहा पळय न्ही म्हयनोभर कितें कार्ड आनी अशें कांय ना तेजे पयशे जे आहा ते कॅरी फॉरवर्ड जातले फॉर द नेक्स्ट मंथ. एका म्हयन्याक घेतले तेजे पयशे ते सोंपले अशें कांयच ना. तेजे त्या म्हयन्याचे पयशे कॅरी फॉरवर्ड दुसऱ्या म्हयन्याक जातले. तातीक पयशे घेतले बाबा ह्या म्हयन्यान आपूण यूज केले ना जाल्यार ते कार्ड फाल्यां सकाळी यूज करूंक मेळचें ना अशें ना. सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट सोडून फॅमिली कार्डय अवेलेबल आसा. घरांतल्या एका मनशान जर कार्ड घेतलें जाल्यार दुसऱ्याक कार्ड घेवपाची गरज ना. तेणी त्याच कार्डाचेर बाकी ट्रॅव्हल करूं येता. म्हणजे मिस्टरान घेतलेलें कार्ड मिसेसीकूय बी यूज जातलें. त्या खातीर तें कार्ड घेवन तेणी बी त्या कार्डाचो फायदो हो घेवं येता. म्हणून आतां दोग जाण रेग्युलर ट्रॅव्हल करता जाल्यार 2 वेगळीं कार्डां घेवची पडटलीं. बट दोग जाण रेग्युलर कार्ड जर वापरना एकटोच वापरता जाल्यार एक कार्ड घेवन जाय तेन्ना मिसेसीकूय बी तें कार्ड वापरपाचो रायट्स जो आसा हो उरतलो. रेग्युलर इंडस्ट्रींत कामाक वचपी प्रायवेट सॅक्टरांत कामाक वचपी किंवा गव्हर्मेंटांत कामाक येवपी ह्या सगळ्या जाणांनी ह्या 100% कार्डाचो यूज करचो. म्हणजे हांवें म्हाजी बस आनी कदंबा ह्या दोनांय खातीर म्हटलां. आमची रेग्युलर पास सिस्टम आसात बट ताज्या भायर म्हणजे आमची कार्ड सिस्टम ही आमी इंट्रोड्यूस करता आसतना लोकांक एकदम म्हणजे सिमलेस आनी कॅशलेस ट्रॅव्हल जाका आमी म्हणटा तें सिमलेस आनी कॅशलेस ट्रॅव्हल जातलें. खंयसरूच तांकां रावपाची गरज ना. जी कदंबा दिसता ताजेर तेंच्यांनी वयर चडपाक जाय. दीस इज अ कन्विनियन्स एंड फ्लेक्झिबिलिटी. हे लोकांक एकदम कन्विनियन्स आसा. लोकां खातीर फ्लेक्झिबल ज्या पद्दतीन वापरूंक मेळटा त्या पद्दतीचें कार्ड आसा. सिमलेस ऑन बोर्डींग एक्सपिरियन्सीस. इन फ्युचर आमी म्हणटा तशें कंडक्टर सुद्दां फुडें फुडें आसचे ना. तेंच्यांनी फक्त टच करपाचें आनी भितर वचपाचो. इन त्या खातीर म्हणजे आमकां आमचे कंडक्टर आसलेल्यांक आमी काडूनय उडोवचे ना. रोखडेच परत दुसरो जाल्यार कोण तरी आनीक छापतलो म्हणून सांगता. आमकां सगळ्या स्टाफाची आमच्या गरज आसा. बट एडवान्स टॅक्नोलॉजी जी आसा पळय ही येवपाक जाय. त्या खातीर इन फ्युचर अशा पद्दतीची टॅक्नोलॉजी आमी हाडटा. दीस इज अ कॉस्ट सेवींग. कारण ऑलमोस्ट जेन्ना आमी जनरल पब्लिकाक 10% सबसिडी आमी डायरेक्ट दिता. सिनियर सिटीजनांनी हांकां दितात बट त्या खातीर तेंच्यांनी आनी ही सबसिडी म्हाजी बसीनूय मेळटली. उरलेल्यो म्हाजी बस आमी थोड्या दिसांनी उरलेल्या रुटा वयल्यो म्हाजी बसीस घेवपाच्यो आसा. ते स्ट्रीमलायन आमी करपाक घेतलेलें आसा. दीस इन्क्लूड्स एनहेन्स द ट्रान्सपरन्सी आनी सेक्युरिटी. बरेचशे फावटी आमकां आमचो TC त्या कंडक्टरांच्या फाटल्यान भोंवडोवचो पडटा. तेज्या बल्सान कितले पयशे आहा ते चॅक करचे पडटा. ते आनीक उरचे ना. हितूर ट्रान्सपरन्सी येतली एकदम आनी फुल्ली सेक्युअर्ड उरतलें. इट इज अ स्ट्रीमलायन ऑपरेशन. ह्या पद्दतीन ट्रान्झीट कार्डान आमी एकदम स्ट्रीमलायन ऑपरेशन. कदंबा आपले पयशे म्हणजे हे जे आमी लोकांक सेवींग दिता आसतना कदंबाय आपले पयशे जे आहा पळय न्ही सेव करतले. अशा पद्दतीची ट्रान्सफरन्स सिस्टम आमी ह्या सिंगल म्हणजे 1 स्टेट 1 कार्ड
ह्या सिस्टमाचे वन नेशन वन कार्ड जसे रेशन कार्ड हाडले त्याच पद्दतीत हे वन स्टेट वन कार्ड हे कार्ड जे आम्ही आज इंट्रोड्यूस करता आणि स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक हे कार्ड आज इंट्रोड्यूस करता आसतना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो तसोच आमचो चेअरमॅन बाब उल्हास नायक तुयेकर हांच्यांनी एडवान्स टॅक्नोलॉजीचो यूज करता आसतना हे कार्ड आमी लॉन्च केला. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी तुमचे कार्ड जे आसा बेगिनात बेगीन घेवचे आणि आमी जे 2 व्हिलर 3 व्हिलर्स जे घेवन कंटिन्युअसली जे ट्रॅव्हल करतात तेंच्यांनी आपलें ट्रॅव्हलिंग बंद करचें. रस्त्यार चडांत चड 2 व्हिलर 3 व्हिलर कमी जावच्यो हाज्या खातीर हितूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. रस्त्या वयले एक्सिडंट कमी जातले, रस्त्या वयले पोल्युशन कमी जातलें, रस्त्या वयले ट्राफीक कमी जातलो, जेणे करून आमकां बेगिनात बेगीन फाल्यां सकाळी म्हणजे ह्या स्मूथ हेज्या खातीर आनिकूय बसीस ज्यो आसा ह्यो आमी नव्यो इंट्रोड्यूस करपाच्यो आसा. प्रायवेट बस ओनर्स हांकांय सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी तांकांय बी म्हणजे खंयसरूच हितूर कोणाकूच लॉस जावचो ना. इन फ्युचर अशा पद्दतींतल्या ट्रान्सपोर्ट बसींतल्या सगळ्या जाणांक आमी ऑन बोर्ड घेवन गोंयांतली पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सुदरपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव एकंदर परत एकदां आयचे वन स्टेट वन कार्ड इट इज एन स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड हाज्या लॉन्चिंगाच्या बद्दल हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचे आनी कॉर्पोरेशनाचे खूब खूब अभिनंदन करता. न्यू टॅक्नोलॉजी तेंच्यांनी एडॉप्ट केली